शिक्षक दिसा निमतान दिवचल शिक्षा विजन पंगडान गुरुवर्यम कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या वेळार दिवचल तालुक्यात निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांचो भोवमान केलो। गोयचे आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आशिल्ले। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। कोंकणीत म्हण आसा, सो खिचोय मनीस खिचो ऑफिसर एकदा खुर्चेर आसलो काय ताका सगळे सलाम मारता, यस सर म्हणटात। एकदा तो रिटायर जालो काय ताका बाबा जो रिस्पेक्ट दिवंक जाय तो दिना। पण शिक्षक एक असो घटक आसा ताका आमी केन्नाच विचारूंक शकना। तो रिटायर जावन आमकां अजून सुद्दां म्हजी टिचर दिसली, ती 75 वर्साची आसता, तरी टिचरीक गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर म्हणजे अजून जे आमी शाळेन आसा तीच भावना रावता। तांच्यांनी आमकां जेन्ना आमी ल्हान भुरगे आसता तेन्ना आमच्या आई बाबान आमकां चलोवपाक शिकयता हात धरून। पण टीचर हो एक असो गुरू, एक असो हे आसा मनीस, तो आमकां बऱ्या रस्त्यार चलोवपाक शिकयता। गोंयचे जे शिक्षक आसले तांकां म्हणजे शिक्षक दिना निमित्त बरोबरच आमी एक म्हाका सांगितचें दिसता की भाऊसाहेब बांदोडकर जो पयलो मुख्यमंत्री, जास्त शिकलेलो नसलो, तेणी ताका दिसा की गांवांनी शाळा, खेड्यापाड्यांनी शाळा, आनी अशा तरेन तेणी शाळा सुरू केली। मागीर आमी विद्यापीठ सुरू केलें, महाविद्यालय विद्यालय सुरू केली, साखळे सारक्या भागात हायर सेकंडरी वगैरे वगैरे। आज आमचो समाज शिकलेलो आसूंक जाय आनी शिकलेलो जायत चल्ला। शिक्षण हे मनशाचें एक म्हत्वाचें भाग आहे। तो अशिक्षीत तर काहीतरी कमीपणा दिसता शिक्षीत मनशाक। ताका शिक्षणाची संदी मेळिल्ली आसता ती जर तेणी घेवंक ना, प्रत्येक आवय बापायचो पयली तेची ड्युटी म्हणपाची काय ते काय आसा ते आपल्या भुरग्याक बऱ्या पयली शिक्षण दिवचें आनी जाता तितक्या वेळ पयलें शिक्षण मेळपाक संदी दिवची। लेक्चरां सगळ्यांका दिली आणि सिलेबसांनी प्रवीण केले, तांकां इंटेलेक्च्युअली प्रवीण केले। म्हणजे जे एकूण हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह टिचर कम्युनिटीचो, आणि हांवें दुसरो भाग जो आसा ताका स्पर्श सुद्दां केलो ना। तो दुसरो भाग म्हणजे राष्ट्र निर्माण ह्या उपदेशांतल्यान जायना। कंपल्सरी सिच्युएशनान भुरगे बाबडे बशिल्ले आसतात, तांकां ऑप्शन जर दिलें तुमकां जाय तें करा, तुमची हजेरी लायता जाल्यार बसचे ना त्या क्लासाक, पाडमोडे म्हणटाले कोण हाजें आयकतलो काय म्हणून। आणि त्यामुळे कंपल्सरी सिच्युएशनान हांवें कितलेंय जरी एडवायसीस दिले, अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, तांकां खबर आसता हो जो पर्यंत करिना तो पर्यंत आमकां करपाचें ना हें तांकां खबर आसता। हांव सिगरेट जर हांवें ओडली आनी दुसऱ्यांक जर हांव तंबाखूचे दुश्परिणाम सांगता जाल्यार तसो उपयोग ना। म्हणजे यू हॅव टू पोज युअरसेल्फ एज अ मॉडेल बिफोर द सोसायटी। तुम्ही आदर्श जावंक जाय समाजाचे।